नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. देशात ओमिक्रॉनाच्यो केशी वाडटा। गोंयच्या कोविड टास्क फोर्साची बसका। नातलां न्यू इयर सेलिब्रेशनाक गोंयांत मोठ्या प्रमाणात येवंक लागलो टुरिस्ट। फेस्टिव्ह सिजनात ओमिक्रॉनाचें आव्हान। ओमिक्रॉनाच्यो केशी वाडटा। 1.5 ते 3 दिसांत केशी दोबराद। सध्या 358 केशी। आरोग्य मंत्रालय म्हणटा फक्त बुस्टर डोसान जावचे ना। 6 राज्यांनी गर्देचेर निर्बंध। नाईट कर्फ्यू लागू। पेडण्या मोगोचो आर्लेकार बीजेपींत वचचो ना। बीजेपीच्यो अफवा 2 वर्सां वावुरलां। मोगोचो विश्वासघात करचो ना। प्रवीणाचें दीपक मिडिया मुखार उतर। दक्षिणेत काँग्रेसीक आनीक एक धपको। मडगांवां घनश्याम शिरोडकार टीएमसींत। दिगंबराचेर सेटिंगाचो आरोप। लवूक बादली टीएमसी मोगो युती। टीएमसी खंय कम्युनल, बीजेपी खंय परवडली। पीडब्ल्यूडीची उदकाची चुकीची बिलां लोकांनी भरची न्ही, नवीं धाडटले। भरल्यात तांकां फुडें एडजस्टमेंट। मुख्यमंत्र्याचो खुलासो। बेठ्योच स्किमी कॉपी करून जायना। आपान मारलें फंड। मध्यान राती नातलां घरां इगर्जी कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट। सजयल्ले गोठे नखेत्रां येशूच्या जल्माचे देखावे। कोविडाचो विसव गोंय वर्साच्या नातलांच्या मोडान। देशांत ओमिक्रॉनाच्यो केशी पातळटा ते फाटभुंयेर गोंयच्या कोविड टास्क फोर्साची बसका जाली। नातलां आनी न्यू इयर सेलिब्रेशना निमतान गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येतले। फेस्टिव्ह सिजनाक ओमिक्रॉनाचो दाग लागचो न्ही म्हूण कितें करूं येता ताचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जीएमसीचो डीन शिवानंद बानेकार आनी बाकीच्या वांगड्यांनी चर्चा केली। सगळ्यात पयलें डिसिजन जे आसा पळय न्ही, इट इज एन जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन हे जीएमसीन एस्टाब्लीश करपाचें थारलां। फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत सोर्स करून ऑर्डर प्लेस करतले आनी एका म्हयन्या भितर जिनोम सिक्वेन्सिंग वीच इज द स्पेशली दीस मशीन वीच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओमिक्रॉन व्हायरस। आतां पर्यंत आमी जवळपास 19 जाणांचें टेस्टिंग करूंक धाडिल्लें जें आमकां डावटफूल आशिल्लें। ना, जवळपास 28 जाणांचें टेस्टिंग करपाक फॉरेनर्स जे मेळ्ळे सस्पेक्टेड आशिल्ले तेंचे धाडिल्ले। 8 जाणांचे डेल्टा व्हायरसाक पॉझिटिव्ह येयला, ओमिक्रॉन व्हायरस ना। 19 रिपोर्ट्स स्टील पेंडींग आसा। ओके, ताच्या खातीर आमी स्वता डिसिजन्स जिनोम व्हायरस मशीन हांगा जिनोम सिक्वेन्स मशीन हांगा हाडपाचें घेतलां आनी ते जीएमसीन एका म्हयन्या भितर सेटअप जातलें। ऑल टुगेदर एप्रॉक्सिमेटली 3500 फॉरेन टुरिस्ट जे आसा आयचे घडीक गोंयांत आसा आनी ओमिक्रॉन व्हायरसच्या संदर्भात आमी इन कंटिन्युअसली आमी तांचो टच दवरपाचो प्रयत्न केला, बट काही जाणांचे मोबायल्स इन रीच ना। हाज्या खातीर आमी ऑलरेडी एक एडवायजरी इशू करता फॉर द जनरल पब्लीक, ओके, गोवा बाय द आवर पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी इवन दो फ्रॉम द टुरिजम डिपार्टमेंट। आमचें म्हणणें आसा की ज्या स्टेक होल्डर्सां कडेन, हॉटेल्सां कडेन जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट विशेश करून रावता तेंचो एक्चुली तांकां आफ्टर 8 days RT-PCR इज अ कंपल्सरी फॉर देम। सो तांच्यांनी आपली RT-PCR आमचे नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येवन करून घेवची। इफ तांच्यांनी ती करूंक ना आसत जाल्यार आमच्या हॉटेल्स किंवा बाकीचे कोण तांच्या संपर्कान येता तांच्यांनी तांकां इन्सिस्ट करचें। जी एडवायजरी जी आसा ही एडवायजरी सोमार दीस जनरल पब्लिका खातीर इशू जातली, कारण वी आर व्हेरी मच कन्सर्न। पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8% वयल्यान आज तो 3.5% गेला, वीच इज अ सिरियस थिंग। शक्यतो ओपन प्लेसींचेरूच बाकीची सगळी फंक्शन्स आनी येते आसची। AC हॉलान खूब कमी प्रमाणात फंक्शन्स आनी येते सगळें करचें। मास्क आपलो कंपल्सरी वापरचो, रिस्ट्रिक्टेड करूंक ना। बींग अ टुरिस्टीक सिजन, बींग अ फेस्टीव सिजन आनी क्रिसमस हे खूब व्हडा प्रमाणात गोंयांत सेलिब्रेशन केलें वता, बट ह्या सेलिब्रेशना वांगडाच आमकां प्रिकॉशन्स ही खूब म्हत्वाची आसा। सगळे लोक प्रिकॉशन्स घेतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां। ओमिक्रॉन पातळटा तो पळोवन केंद्रान राज्यांक कंट्रोल टायट करूंक सांगला। 1.5 ते 3 दिसांत केशी दोबरात।
बुस्टर डोसान जावचें ना. कोविड शिश्टाचार चुकना. 108 देशांनी ओमिक्रॉन पावलो. आयचे घडयेक 11 राज्यांनी ओमिक्रॉनाच्यो 358 केशी. दोबराद वाडीचो रेट पळयल्यार नव्या वर्सा आदींच 1000 पार. दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगणात निर्बंध, कर्फ्यू परत लागू. कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है. WHO ने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर. हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है. Is that the treatment for Omicron infected symptomatic individuals remains the same. It does not change from that for Delta or the Alpha or the Beta, so it remains the same as with the earlier variants. और हम देख रहे हैं कि इसी में ही ये नई मुसीबत की एक शंका हो रही है. तो इसमें निर्देशों के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि आप इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं. इसका एग्जांपल एक है कि गैदरिंग्स नहीं हो. दूसरा अच्छा एग्जांपल है कि नाइट कर्फ्यू हो. कुछ राज्यों ने इसको इन्वोक किया है. पेडणे मोगोचो उमेदवार बीजेपींत वचचो ना. सगळे अफवा म्हूण प्रवीण आल्लेकारानूच स्पश्ट केलां. बीजेपी खंय अफवा आनी षडयंत्र करून मोगो आड वातावरण करीत आसा. युती विशीं अफवा पातळायल्यो. पेडणे 2 वर्सां वावुरलां. मोगोचो घात करचो ना म्हूण प्रवीणान मिडियाक आपोवन सांगलें. बरोबर दीपक ढवळीकार आशिल्लो. पेडणे खंय मोगोचो गड. पेडण्यान हांव येयल्लो कितें MG आमची स्ट्रॉंग करता म्हणून. आयज पेडण्यान म्हाज्या स्वताच्या बोल्सांतले पयशे घालून हांव आयज पेडण्यान काम केलां. इतलें ना कोणाचे पयशे घेवंक ना. आयज 2 वर्सां हांव काम करतां. जाल्यार असो विचार कोणी केलो कित्याक हांव बीजेपीन वयता म्हणून. म्हाजे कार्यकर्ते मातशे दुखावले गेल्ले कित्याक आमी युती केल्यो. तांकां मातशें कन्विन्स करपाक म्हाका एक थोडो टायम लागलो. तांकां हांवें कितें आहा पळय तें कन्विन्स करून तांकां हांवें सांगलां. म्हाका दिसता बीजेपीक अशें दिसलें कितें हो कॅन्डिडेट विनेबल आहा म्हणून तेंच्यांनी ती अफवा करून तेंच्यांनी दाखयलें कितें प्रवीण आमकां येता म्हणून. हांव MGनूच आहा. 2 वर्सां जालीं MGचें कामूच करता आनी MGनूच आहा. आनी आतां म्हाजें काम आनीक स्पिडीन चालू जाता. म्हणजे तुमच्या MGन सुद्दां फितूर आसात? फितूर आसात. हांवें प्रवीणाक हांव 4 फावटी मेळ्ळो. केन्नाच प्रवीणान अशें म्हणूं ना की आपूण थंय गेल्लो, आपल्याची कोणा कडेन उलोवणी जाल्या. हें कोणीच आमकां त्याने सांगूं ना आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगूं ना. आमचे तर उमेदवार पयशे दिवन व्हरताले मरे. तो खबर ना तो पळय जुनो कार्यकर्तो आहा थंय. त्या काँग्रेसीक बदलाव शिकोवपाक आमी हांकां हाडिल्ले. आज हे अती करपाक लागले. हे आमचे नेतृत्व सकल हे सगळें जातलें. मगो पक्ष हो लोकांच्या प्रत्येक मतदाराच्या मनात भरिल्लो आसा शिवनिशाणी. त्या षडयंत्राक कोणूच बळी पडचो ना हें लक्षांत दवर. पसरयल्ली की आमची युती जातलीच मोगो बीजेपी म्हणून पसरयल्ली की ना. दक्षिणेत काँग्रेसीक आनीक एक धपको. मडगांवचो खडेगाठ फुडारी घनश्याम शिरोडकार TMCंत. मडगांवकार खंय दिगंबर कामतीक विटल्यात. आमदार आनी बीजेपी दोगूय कामाचे ना म्हणून दिगंबराचेर बीजेपी कडेन सेटिंगाचो आरोप. तेवटेन लोवूचो 2 म्हयने भितर TMCक टाटा. मोगो बरोबर युती बादली. TMC खंय कम्युनल, बीजेपी परवडली. TMCन आदी साश्टींतलो नावेलचो काँग्रेसीचो एक आमदार उखल्लो. ताका खासदार करून राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केलो. दुसरो कुडतरेचो आमदार रेडी उमेदवार उखल्लो. आतां मडगांव पोखरूंक सुरू. आमदाराचो एका तेंपावेलो खास मनीस, आदलो 2 फावटीचो नगराध्यक्ष, 3 वेगवेगळ्या वॉर्डांनी वेचून आयिल्लो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार TMCंत. मडगांवच्या आमदाराचे खंय बीजेपी कडेन आदी सावन सेटिंग. हांव आतां मडगांवचे बाबतींत जर उलयत, मडगांव आज आमचो आमदार आसा ताका 28 वर्सां जालीं. नदरेक दिसपा सारकें आनी
दोळ्या फुडें कितें आसा अशें दिसपा सारकें कसलेंच काम मडगांव म्हाका दिश्टी पडना. हांव जल्मलो मडगांव, हांव ल्हाना व्हड जालो मडगांव, पूण हें काम ना जावपा फाटलें कारण कितलींशीं आसतलीं. पूण लास्ट सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम जो आसा तो 28 वर्सां फाटलीं 15 वर्सां तरी लोक कितें तरी चेंज जाय काय म्हणून रावताले. ते वटेन लवूक TMC मगोची युती बांदली. TMCच्या कन्सल्टंटांक खंय गोंय आनी गोंयकार कितें तें कळूकच ना. TMCचें राजकारण खंय कम्युनल. I was totally impressed and I was under impression that TMC is a very secular party, but last 15-20 days whatever have been noticed is against what I thought or Goan public thought. But I am very sad to say this, it is worse than BJP. So after this alignment with TMC and MGP, I directly told the authorities of TMC that I am not ready to share any photograph or stage with a dacoit. लुईजीन म्हणटा एक दोग गेले म्हूण फरक पडना, हजारांनी लोक TMC कडेन येतात. युती जावपाच्यो जातल्योच. Is there any party in Goa right now which is attracting thousands and thousands of people from Goa? We may have lot of more alliances because we have got a mission, we have got a vision and we have got a work to do. वेंचणूक लागीं पावता तशी फोडाफोड आनी पार्टी धर सोड करपाचे प्रकार नेटान वाडपाक सुरवात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पोन्ने गोंयचे हेरिटेज झोनांतले वादग्रस्त बेकायदेशीर बांदकाम भूंय सपाट जायसर आमी कायदेशीर लढो दितले. आंदोलनाक बशिल्ल्यांक न्याय मेळटलो म्हूण आपाचो फुडारी अमित पालेकार उलयला. TCPन बांदकामाचें लायसन रद्द केले उपरांत पंचायतीन बांदकामाची NOC फाटीं घेतली. आतां थंयची जमीन खंय आदीं आशिल्ली तशी करची पडटली. I've been constantly following up with the Panchayat. Panchayat secretary has assured me that my notice which was sent to them was also taken up for discussions. Necessary intimations in that regard will be sent to me. We will be given the follow-up action which is being followed. I can assure you one thing, the legal battle to now demolish the structure and raise it to the ground and restore the entire property to the way it was has started. I will see to it that along with the other protesters and people who have been associated with this, specifically Saved Old Goa Heritage and other protesters who have been still going on with their token strike, will get justice. And I will see to it that if there is any action which remains to be taken, it will be forced to be taken by the authorities by following due process of law. And we will see to it that the structure is demolished and the heritage of Goa is restored. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझ्या असले तरणाट्यान माझ्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. गिरायकांक PWDची उदकाची चुकीची बिलां गेल्यांत.
लोकांनी ती भरची न्ही, खातें बिलां सारखी करून परत नवीं बिलां धाडटले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. बिलां करतना खंय टॅक्निकल टिमीचो हिशोब चुकला. जाणी बिलां भरल्या तांकां रिफंड मेळटले, ना जाल्यार फुडल्या बिलांनी एडजस्टमेंट जातलो. आप म्हणटा बेटी स्कीम कॉपी केली म्हणून जायना. PWD वॉटर बिल्स जी आसा पळय न्ही, हांवें बऱ्याच जाणांक बिलां चुकीची आयिल्ली आसा. ज्या फॉर्मुला प्रमाणे बिलां कॅल्क्युलेट करपाक जाय आशिल्ली त्या आमची जी टॅक्निकल टीम जी काम करता तांच्यांनी ती बिलां रॉंगली कॅल्क्युलेट केल्या. त्या खातीर खुबश्या लोकांक म्हणजे ती 3 पटीन 4 पटीत बिलां आयिल्ली आसा. त्या खातीर आयजूच आमच्या PCक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की सगळ्यांची बिलां जी आसा ती कोणीच पे करपाची गरज ना. कन्सर्न इंजिनियरा खातीर तशी आज नोटीस ऑर्डरूय जी आसा ती PWDच्या इंजिनियरान काडल्या. सगळ्या जाणांक रेक्टिफाय करून परत तेंचें बिल दिलें वयतलें. टॅक्निकल टिमीन फॉर्मुला क्लियर केल्या उपरांत नवीन बिलां येवपा खातीर नवीन आमी जे 16,000 लिटर फ्री प्रमाणे ती पुराय गोंयांत तांकां जे सिंगल एवरी 30 days बील वचपाक जाय आसलें त्याच सिस्टमींतल्यान ताची ती टीम वर्की करे पर्यंत ओल्ड सिस्टम जी आसा ती चालू उरतली. त्या खातीर जेंका कोणाक वेगवेगळी बिलां आयिल्ली आसा तेणी कोणीच पे करपाची गरज ना. जेंच्यांनी बिलां भरल्या सुद्दां आसत जाल्यार तांकां परत जे आसा हे तांचे रिफंड हे केले वयतले. तांची एडजस्टमेंट जी आसा ही फुडल्या बिलांनी केली वयतली. आप म्हणटा फक्त स्किमी कॉपी केल्यो म्हण जायना, ताका अभ्यासय लागता. फाटले कितलेच आठवडे गोंयांत फक्त चर्चा आशिल्ली त्यो भरमसाट उदकाचें बील येतालें. आनी उदकाचें बील आयलें इतलें भरमसाट कित्याक ते फक्त ताजो जबाबदार आसा प्रमोद सावंत. तेन्ना काल प्रमोद सावंतान ती दखल घेतली. ते दखल घेवपाक कारण की हे सरकारचें एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेल जालां. ताणें पयलीं खंयची स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक अभ्यास करचो पडटा. बेटे कॉपी केले म्हूण जायना. एक अभ्यास करून ताजेर कितलो वर्कआउट करतलो आनी बील टॅरिफ जर रॉंग करता कॅल्क्युलेट डिपार्टमेंट तो PWD मिनिस्टर आनी ताचो जो स्टाफ बसला ते पूर्णपणे जबाबदार आसा हे लोकांक मानसीक छळ करपाक, लोकांक हॅरेसमेंट करपाक. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन जाणे कोणें पयशे भरले बिलांचेर बेगींतल्या बेगीन सावंतान ते रिफंड करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाकीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां भशेन काम करूनय अंगणवाडी वर्करांक खंय पगार कमी. पेन्शन, पगार वाडी सारकेल्यो मागण्यो घेवन अंगणवाडी वर्कर युनियन आझाद मैदानार धरण्यार. एक तर सरकार वासपूसेक सुद्दां येना. वेल्यान नातलांची सुटी कापल्या म्हणून खंय मॅसेजी. मागण्यो तोडीक लाग मेरेन धरणे सोडचे ना. आयज आमी आमचो हांगासर स्ट्रायक स्टार्ट जावन दुसरो दीस पूण अजून पर्यंत आमकां हांगासर कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना. ना गव्हर्मेंटाचो मेळोंक ना, ना डिपार्टमेंटाचो मेळोंक ना. वयल्यान आमकां आतां हॅरेसमेंट स्टार्ट केला. 2018तल्यान आमकां 24 डिसेंबर ते एक आठवडोभर आमकां सुटी आसताली क्रिसमसाची. पण आमी हांगासर स्ट्रायकाक बसला म्हणून आमकां इतलो हॅरेसमेंट चालू आसा. आतां आमकां प्रत्येक तालुक्यान मॅसेजी जावं आमच्या MSांच्यो जावं CDPOंच्यो जी आमकां MSां जावं आमच्या CDPO मॅसेजी धाडटा ती तेंची चूक ना हें आमकां खबर आसा. कारण तांकां खंय तरी वयल्यान प्रेशर येता. मेन आसा आमचें इन्क्रिमेंट. ज्यो बाई आमच्यो आतां रिटायरमेंटाक पावला तेंच्या खातीर पेन्शन आनी जे रिटायर जातकीर एक आमकां लमसम म्हणून मेळटा ते आमकां 3 लाख आनी 1.5 लाख मेळटा. ते 6 लाख आनी 3 लाख करचे म्हणून मागला आमी. समाजीक वावर आनीक बरो जावंक राजकारणाची जोड जाय हें चिंतूनच आपूण विधानसभेक रावतलो म्हणून दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिवचले उमेदवारी जाहीर केली. दिवचलकारांक अपक्ष रावता म्हणून उतर दिल्लें तें पायटलोच. दिवचलचे उदरगतीक सगळ्यांचो तेंको म्हत्वाचो म्हणून शेटये उलयला. जर ते समाजकार्य आनीक जोरान जाय जाल्यार ताका राजकारणाची गरज आसा. तशें पळयशीत जाल्यार डॉक्टर आसल्या कारणान, समाजकार्य आसल्या कारणान राजकारणान येवप तशें मातशें कमीच कशें दिसतालें. पण त्या सगळ्या सपोर्टरांच्या आग्रा खातीर, बिचोलीच्या विकासा खातीर आमचो बिचोली तालुको एक आदर्श तालुको करच्या खातीर आज हांव राजकारणांत उतरलेलो आसा. आज ह्या दिसा आमी सांगता येता तें इलेक्शन आमी अपक्ष लढतले. आमी लास्ट 10 वर्सां सांगलेलें आसा आमी अपक्ष आसा म्हणून सांगलेलें आसा आनी तशें आमी रावल्ले आसा.
आमच्या बरोबरचे कदाचित खूपशे ह्या पार्टीसून त्या पार्टीन गेल्ले असतात, पूण आम्ही खंयच हलवंक ना. हेचो अर्थ आम्ही सांगता तुमकां जो शब्द दिता आणि तुम्ही आमकां शब्द दिता त्या शब्दाचेर आम्ही रावतले. तुम्ही जसे सांगतात आणि बिचोलीचो विकास हे करून आम्ही तुमच्या बरोबर सदांच आसतले जसे तुम्ही आमच्या बरोबर आसात. मध्यानराती सावन नातलां, घरां, इगर्जी, कपेलांनी झगमगाट, गोठे, नकेत्रां, येशूच्या जल्माचे देखावे, गोडशांच्या जिन्सांची व्हरायटी. 2 वर्सांच्या कोविड काळा उपरांत गोंय हे फावट फूल फ्लेज नातलांच्या मुडान. बाजार गजबजले. मध्यानराती येशूच्या जल्म सुवाळ्याच्या तयारेची लगबग चलतना आर्च बिशपाचो गोंयकारांक नातलांचो संदेश. 2 वर्सांच्या कोविड काळा उपरांत अनुची नातला कशी दिसली. सध्याचे घडयेक गोंयांत तरी कोविडान मातसो विसव घेतिल्ल्यान नातला आनी इयर एंडाच्या सिजनाक आदलो नेट दिसता. बाजार शारां मॉलांनी आदली लगबग सुरू जाल्या. पसरकारांच्या तोंडार उमेद दिसली. सध्या आमचे कितें जाला हे कोरोना विशय न्ही मातसो डावन पडलेलो आहा, ताका लागून मातशे लोक कमी बी आहा, पण जाता मातशें गिरायक. तर पळय बॉम्बेन सुद्दां गेलो जाल्यार पयशांसून वेपार माल मेळना. म्हाजे मुवमेंट मातसो कमी आहा, कित्याक कोवीड बी आहा, ओमिक्रॉन नवें कितें कितें येयला, त्या खातीर लोक येवपाक मातसो भिता बाजारान. कितें पिछले साल पेंडेमिक की वजह से स्टॉल में कमाई बहुत कम हुई थी क्योंकि पेंडेमिक चला था, और इस बार थोड़ा मोड़ा भगवान की जैसा खुला है. तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे कलेक्शन हैं. हम फर्स्ट टाइम गोवा विजिट कर रहे हैं और हम आए हैं यहाँ पे लेने सामान, हमको बहुत अच्छा लग रहा है. हम पुणे के रहने वाले हैं, हम धंधे के लिए इधर आए थे. यहाँ म्यूनसिपालिटी हमको जगह दिया है बेचने के लिए, तो तकलीफ नहीं करते. To say that thank God everything is opening and coming to normal, and tell people to be little more careful because this is not a joke. असा बरं ह्या वर्षा सेल एकदम बेस्ट झाला. लास्ट इयर बरें हें नासलें कोरोना खातीर. काय ना आमकां लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला, बरो आमचो माल खपला. फॉमेंतो मिडियानूय क्रिसमसाचे सेलिब्रेशन जाले. आर्च बिशपान नातलाच्या निमतान एकचाराचो संदेश दिलो. तर ह्या नातालां समयार आमी सगळीं एक निर्णय घेवया की एकामेकाक हात दिवन आमी वावुरतले म्हणून आमच्या समाजान अदीक नीत, शांती आनी समजूत घडोवन हाडूंक आनी राग, क्रोध आनी असोसणिकाय, इंटॉलरन्स नपयत करूंक. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत नातालां आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें नवें वरोस हांव दितां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत नातलां आनी न्यू इयराच्या निमतान मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येवंक लागला. जुवारी पुलाचेर नित्याचो ट्रॅफिक जॅम, ताचेर आतां टुरिस्टांच्योय गाडयो. ट्रॅफिक जॅम जाल्यार बेगीन सुटना. मुख्यमंत्र्यान थंयचे परिस्थितीचेर नियंत्रण कशें दवरूं येता ताचेर आक्षेप पुलीस स्टेशनांत बसका घेतली. ओव्हरटेक केल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम जावपाचें प्रमाण वाडटा. ओव्हरटेक करूं नाकात, येरादारीच्या बाकीचे नेम पाळात म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. हांवें तेजे रिजन सोदपा खातीर म्हजो कॉन्ट्रॅक्टर, PWD, ट्राफीक ह्या सगळ्यांच्या बरोबर कंबायन मिटींग केली आनी हेजे एक्चुअली कंजेशनचे पॉयंट जे आसा, येतालें ट्राफीक आमचें 3 वेन येता किंवा 4 वेन येता. वेगवेगळे रस्तो खूब ब्रॉड जाल्ल्या कारणान, म्हणजे पणजेच्यान मडगांव वयता ते आनी एअरपोर्ट किंवा मडगांवच्यान येता ते, आनी जुवारी ब्रिजाचेर आमकां फक्त सिंगल लेन आसल्या कारणान तें ट्राफीक पायलअप जायत वयता. ही गाडी 90 स्पिडीन येता, ती गाडी फक्त येवन ब्रिजा वयल्यान 10 स्पिडीन वयची पडटा. त्या खातीर मेन प्रॉब्लेम तो आसा आनी ताका लागून बाकीचे कडले सगळे ट्राफीक हे पायलअप जायत गेल्ल्या कारणान तें कंजेशन जाता. आमी ऑलरेडी एक PI कंटिन्युअसली 24/7 विथ अलॉंग विथ द 30 पीसीस आनी त्यान भायर एडिशनल वॉलंटियर्स कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या आनी दोशी वाटेंतले वायटनींग आनी हे ते करून दवरलेले आसा. हे केल्या उपरांत एटलिस्ट थोडो रिलीफ जो आहा मेळटलो. पूण म्हाका दिसता थोडेशे लोकांनी ओवरटेकिंग जे आसा आमचे PCA ट्राफीक हांच्या कडेन डिस्कस केल्या उपरांत ब्रिजाच्या 1 किलोमिटर येवटेन आनी ब्रिजाच्या 1 किलोमिटर तेवटेन कोणीच ओवरटेकिंग करचें न्ही. ओवरटेकिंग जर बंद केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो. आमच्या पुलिशेक कॉपरेट केले आसत जाल्यार
म्हाका दिसता ज्या स्पिडीन वता त्या स्पिडीन ट्राफीक वचपाक शकतलें ताका लागून मोस्टली सगळे प्रॉब्लेम्स हांगासले इन्स्पेक्ट करून सॉल्व केल्या बऱ्यापैकी आयज क्रिसमस आनी न्यू इयर आमी कन्सर्न हे करून ट्राफीक कंजेशन जावचें न्ही हाजे प्रिकॉशन्स हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.